शो हो आता 30-40 वर्सां जालीं हें गार्डन आमी अशेंच पळयलां पूण खंय तरी ताचो आयज तोडको जालो। आमदाराचें खरेंच देव बरें करूं म्हणटा हो आमचो ड्रीम प्रोडक्ट आसतलो, आमदाराचो आसतलो आनी हांगाच्या लोकल कावन्सिलर दीपक नायकाचो आसतलो। तुमी पळयलां आसतलें कशें आसलेलें। इवन आमचे जे जयंत जाधव आमचे जे गणपती हांगा कला हें करता ते पुजता सार्वजनीक गणपती तांकांय खूब प्रॉब्लम जातालो। ती स्टेज आमी लास्ट टायम कट करून दिले त्रास जावपाक जायना म्हणून, कित्याक आतां माटो घालपाक लाखांनी पयशे पडटा म्हणून खंय तरी तांकांय बरें दिसतालें बाबा हे बेगीनचे बेगीन गार्डन जावनी म्हणून ह्या लोकांनी खूब त्रास काडलेलो। आनी खरी बरी गोश्ट देवाच्या कृपेन आमदाराक आनी हेकाय आमच्या लोकल कावन्सिलराकूय हांव अभिनंदन करता आनी हो बेगीनचे बेगीन प्रोजेक्ट जावचो आनी लोकांक हांगा बरें येवन भोवंक मेळचें इतलेंच मागता। GSIDCसून आम्ही ऑलरेडी फायनलायज केलेलो आसा, ड्रॉइंग्स केलेली आसा। लास्ट मिटिंगेन आमच्या चेअरपर्सनान प्लेस करून तो आमी PDAक एप्रुवलाक धाडलो। PDA सुद्धा प्लान पास जावन तो आतां आमी तशें इन्स्पेक्शनाक येयलेले आसा। एक जॉयंट इन्स्पेक्शन विथ PDA म्युनिसिपालिटी आनी GSIDC आनी विथ आनी MLA हांगा येयल्लेले आसा। हो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट फायनलायज जाल्लो आसा। आता सगळे प्लान्स फायनल जाले, आता फक्त टेंडरिंग प्रोसेस उरलेलो आसा। हो प्रोजेक्ट इतलो बरो आसतलो की जी फुडली जी फ्रंटेज जी आहा पळय, जे शॉपां आहा पळय तांकां पक्का शॉपां मेळटलीं। शॉपां बिसायड दॅट तेच्या फाटल्यान एक ओपन स्टेज टायप आसतली, ज्या जाग्याचेर हांगा गार्डनान जे सार्वजनीक गणपती पुजता जे विनायक कला आसा तांकां लागून एक गणपतीक लागून एक तिची स्टेज आसतली। तेच्या भायर हांगा ओपन जीम आसतलें। तेच्या उपरांत भायर हांगा गार्डनान जे फूल एक वॉकिंग ट्रॅक आसतलो, थंय थोडे भुरग्यांक प्लेईंग झुला बिला ते टायप आसतले। तेच्या भायर एक फुटसाल म्हणून हांव एक मल्टीपर्पज स्मॉल ग्रावंड, ज्या ग्रावंडाचेर धाकटी भुरगीं आयदर स्पोर्ट्स कशी धाकटी भुरगीं क्रिकेट किंवा फुटबॉल खेळून तसलो आसतलो। तेच्या भायर हे जे देवूळ आनी आमचे दोनूय देवूळ दोनूय कंबायन करपाक लागून एक ह्या देवळाच्या परिसरांत सगळे एक बॅरिकेड्स आसतले आनी ह्या देवूळ मातशें ब्युटिफाय जातलें। गार्डन आमी पळयतात की गेले 30-35 वर्सां असोच खंडर जावन पडिल्लो आनी हांगा नाका आशिल्ल्यो गोश्टी चड जाताल्यो। म्हणजे तुमी हें कमी, फक्त हांगा जेन्ना विनायक कला संघाचो गणपती आसतालो तेन्नाच खंय तरी हांगा मुवमेंट जातालो, नाजाल्यार हांगा मुवमेंटूच जायनाशिल्लें आनी लोक हांगा येवन ते कोण बियरी पिवप, कोण आनी बियर पिवप, कोण आनी खुबश्यो वायट गोश्टी जाताल्यो। सो आमकां सदांच पयलीं दिसतालें की बेगीन हांगा कितें तरी जावचें आनी आमी हेतूंत हो प्रपोजल घाल्लो आनी प्रपोजल आज तो सगळो पास जावन टेंडरूय जाल्लो। तो एका कामा खातीर उरलो, आतां तो रीटेंडर जातलो। 2 म्हयन्या भितर ताची वर्क ऑर्डर इश्यू जातली। अरावंड 5 कोटीचो प्रोजेक्ट हो आसा आनी हातूंत भितर आमी तांकां सांगलां की हे देवूळ हांगा आसा आमचें विठ्ठल रखुमाईचें देवूळ आनी तें आनी हो गार्डन हे दोनूय सिंक्रोनायज करचें म्हणून एका बरोबर मिक्स जावचें, जाणे करून हाजी पवित्रता आनी हें जातली। म्हणजे हांगा नाका आशिल्ल्यो गोश्टी लोक करपाकूय मागीर इल्ले धाडस करपाना तितले। सो देवूळ आनी गार्डन हें करचें म्हणून आमी एक भुरग्यां खातीर एक बरी प्ले एरिया थंय दवरल्या हांगा सायडीक। सगळ्या गार्डनाच्या पूर्ण भोंवतणी ताका वॉकिंग ट्रॅक येतलो आनी ताका सिंथेटीक वॉकिंग ट्रॅक येतलो, म्हणजे जो आमचो मार दिना तसो सिंथेटीक ट्रॅक येतलो। जीम आसा, एक हॉल आसा, जी हांगा दुकानां आसा तांकां थंयच दुकानां बांदून दिली वतली आनी ताजे वयर एक व्हडलो हॉल आसा। सो एक बायणाच्या लोकांक सपोज फाल्यां खंय तरी धाकटो बर्थडे करपाक जाय नाल्यार आपले खंय तरी एक साखरपुडो करपाक जाय जाल्यार तें इजिली आमी हांगा करूंक शकतले। आनी आमी वास्कोकारा खातीर एक नॉमिनल प्रायस दवरपाक आमी वास्कोकारा खातीर एक खंय तरी डिस्कावंटेड रेट, कित्याक वास्को आनी आमचे तशें हॉल ना। सो हे हॉल आसा, हांगा एक हॉल येतलो आनी थोड्या टायमान हांगा येतलो। सो दोनूय कडेन हॉल सपोज असले बायणाकारा खातीर नाल्यार वास्कोकारा खातीर हो एक कितें आमी डिस्कावंटेड रेट आमी दिवपाक शकता। आमचो इतलोच हेतू आसा की ग्रीन एरियाज आतां सगळ्या कडेन वाडपाक जाय। सगळ्या कडेन बिल्डिंगो आयल्यो करून सोल्युशन जायना आनी बरें दिसना। ग्रीन एरियाज आसप आमच्या खातीर आनी आमच्या फुडल्या भुरग्यां खातीर खूब इम्पॉर्टंट। तशेंच भुरग्यां खातीर प्ले एरियाज आसपूय खूब इम्पॉर्टंट। आज बायणां ह्या भागांतल्या भुरग्यांक आनी सगळे सासमळ्या धरा तुमी बुट्यापाट धरा खेळपा खातीर धाकट्या भुरग्यांक कांय हें ना। सो इवन धाकटी भुरगीं जी आसा ती खंय तरी घराच कडेन खेळटात, नाजाल्यार खंय तरी आयची अशी परिस्थिती आसा की रस्त्यारूय खेळपाक मेळना। सो एक तर तांकां जॉगर्स पार्कान व्हरचें पडटा जें खूब पयस आसा आनी ताच्या खातीर कोण वचना मागीर। सो त्या खातीर म्हाका हें दिसता म्हाका एक बरें जातलें आनी ह्या सगळ्या वाठारांतल्या लोकांक धाकट्या भुरग्यांक सांजचे येवन हांगा बरें बसून बरी आमी ग्रिनरी करतले। आज हांगा 2च झाडां दिसता पूण आनी थोडे दिसा म्हणटा मागीर तुका एक वेगळेच प्रकारचें एक लँडस्केपींग करून म्हणजे बायणाकारांक एक बरें साधन घेवपाचें आमचें हें आसा।